सो मित्रांनो, तुम्ही पळयतात गोवा राजी प्रुडंट कॉमेडी स्टार 2019 हाचे ऑडिशन्स आणि आतां मेरेन बरे बरे पार्टिसिपंट्स हांगा येवन गेलेले आसा, आपलो परफॉर्मन्स दिलेलो आसा. आणि आमचे जजीस जे आयज ह्या ऑडिशन आमच्या ह्या इव्हेंटाक मेळिल्ले आसा ते म्हणजे गोंयचे नामनेचे एक्टर अँड प्रोड्युसर राजेश पेडणेकर सर आणि गोंयचे प्रोड्युसर अँड डायरेक्टर जेंच्यांनी बऱ्यांतली बरी ब्लॉकबस्टर पिक्चरां आमकां दिल्या ती म्हणजे स्वप्नील शेटकर सर आमच्या बरोबर आसा. आणि आमच्या बरोबर आसा पॅन अरोमाचे ओनर बाब रतीश नायक आणि एंटीक मार्दोळ वेर्णा गोवा नुस्तें जेया आनी शीत तोंडाक लाया हो तेजो कॉन्सेप्ट आसा. प्रदीप शेट हांचे सुपुत्र प्रथमेश शेट आमच्या बरोबर आसा, म्हणजे एंटीक मार्दोळाचे ओनरूच ते बी आमच्या बरोबर आसा. आणि आमच्या बरोबर आसा जरा हटके फेम सारिका शिरोडकर, प्रुडंट मिडियाची जनरल मॅनेजर सोनिया कुंकळकर आमच्या बरोबर आसा. आणि आमच्या बरोबर आसा ट्रॅव्हल शॉपचे प्रोप्रायटर बाब गौरेश धारवाडकर सर. आणि ह्या इव्हेंटाक जो टायटल स्पॉन्सरर आसा तो म्हणजे गोवा राजी वेर्णा गोवा. आणि बाकीचे असोसिएट स्पॉन्सरर्स आसात एंटीक मार्दोळ जेंच्यांनी फर्स्ट प्रायज स्पॉन्सर केला, सेकंड प्रायज स्पॉन्सर केला गोवा फॉरवर्ड ह्या पार्टीन, आणि थर्ड प्रायज स्पॉन्सर केला ह्या इव्हेंटाक वेद फार्म सालेली सत्तरी. त्या भायर आमचे वेन्यू पार्टनर सूर्यकिरण हेरिटेज हॉटेल कांपाल गोवा आणि आमचे फूड अँड बेवरेज पार्टनर पॅन अरोमा रेस्टॉरंट इन पोंडा अँड पणजीम. हे आमचे सगळे असोसिएट स्पॉन्सरर्स आमकां जेंच्यांनी बऱ्यापैकी बॅकअप दिला. हांव तांकां परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा आणि हो इव्हेंट कंटिन्यू करता विथ ऑडिशन्स. नेक्स्ट पार्टिसिपंट्स आमचो रेडी आसा टू परफॉर्म दी स्टँड अप फॉर ऑडिशन्स. वी आर वेलकमिंग अवर नेक्स्ट पार्टिसिपंट. एकापेक्षा एक कॉमेडियन आमकां दिश्टी पडटा प्रुडंट कॉमेडी स्टारान. आणि नेक्स्ट आमचो जो कंटेस्टंट आसा अमेय बाब. अमेय, वेलकम टू द शो. थँक्यू सर. थोड्या वेळान वचपाचो आसा, तयारी जाल्या फूल? फूल तयार. भंय दिसता कितें? ना भंय दिसना. भंय काय ना. नमस्कार, म्हजें नांव अमय नाटेकर आनी हांव म्हज्या बापायलो चलो. माय मॉम लव्स वेरियस एनिमल्स यू नो. तिका म्हटल्यार अशी गाडो बैल बी हे सगळें आवडटा तिका. जनावरां खूब आवडटा. केन्नाय परिशाली याद बी काडटा ती. पूण कितें जेन्ना जेवपा लेट बी जालो न्ही म्हाका जाल्यार तेन्ना ती उलो मारता, कळ्ळें तुका. अरे गाडवा यो मरे सकयल, कितलो वेळ जालो वयर, तू कितें करता, यो मरे सकयल. ती दीसभर ते मोबायलूच घेवन बसता. बैला तुका मात तरी अक्कल आसा रे, अक्कल आसा, कितें करता तूं, अशें म्हणून म्हाका ती केन्ना केन्ना आपयता, कळ्ळें तुका. सो बट आय लव माय मॉम, इज नो प्रॉब्लेम. कितले जाणां इलेक्शन कार्ड बी केला कोणी? हें गोंयान सद्या कितें चल्लां म्हाकाय समजना. इलेक्शन कार्ड करता तें बरें आमी. इट्स लायक सेक्रेट गेम्स यू नो. इंटरस्टेलर मुवी बी पयली आसतली कोणें. कांय कळना, एंडींग मात्र कळत ना आमचे सादारण मनशाक. कोण कोणाक घेता कांय समजना. MLA कोण खंयचो कोणाक घेता कांयच समजना. कितें चल्लां? तुमी सगळे एकामेका घेवपाकूच उरले. अरे तुमी डेव्हलपमेंट करा मरे. गोंयान आयज कितले खड्डे आसा पयले तुमी. परेश बाब मनार घेनाका. कितले खड्डे आसा शी. सगळें हांव आनी म्हाजो फ्रेंड बाबुराव आमी तांतयां घेवन वयतालीं. पाड ते तांतयां फुटली. सगळें हालता न्ही रे, तांतयां फुटली. दुसरे दीस वतकर तेज्या आवयन तेजी तांतयां फुटली. सामकें टेंशन. बाबडो रडटा, तांतयां सोदता अजून. Good, you tried your level best, but you still have to improve a lot. थोडोसो तुवें स्वताक कसो प्रेजेंट करपाचो ताचेर थोडें काम करपाक जाय. यू हॅव टू डू सम रिसर्च. स्टँडअप कॉमेडी विडियोज अवेलेबल आसता ते पळय मातशे. अमेय, one of the top TV channel, Prudent, वो तुमका चान्स दिता. ओके, so I feel that you should take a maximum advantage of it. For that you need to come prepared. See, I'm not talking about the extraordinary level or you are creating on performance level. On प्रत्येकाचे एक लिमिटेशन आहा. But then at least some script. We should have a proper script at least. कितें तरी. Here, this platform is not for where we are performing or somewhere at very initial levels and all. Now this
the entire Goa is going to look at you all. So मातशें आनीक तयारी आशिल्ली, आनीक बरें जावपाचें. People will start seeing you, appreciating you, right? So that would have been more better. So त्या खातीर next time when you are preparing yourself, prepare yourself well, and then only you can come for the somewhere on this type of platform. Thank you, judges. Thank you, Amey, and all the best. Yes, sir. Welcome. Yeah. तुमचें नाव कितें म्हणलें? अक्षय वागुर्मेकर. अक्षय वागुर्मेकर. ओके, अक्षय तूं कितें करता सद्या? स्टडी म्युझिक. हां. आनी तूं खंयच्यान आयला? फोंडा. हय. ओके, अक्षय, नाव यू हॅव टू स्टार्ट युअर परफॉर्मन्स अँड ऑल द बेस्ट. ओके, सो स्टार्ट भुरग्यांच्या वयल्यान करता. सो एक स्कुलान भुरगे अशे दोग जाण सामके हुशार भुरगे आसता. आनी एक दीस अशे इन्स्पेक्शनाक व्हडले सर येयल्ले आसता स्कुलान. आनी एक भुरगे बसलेले आसता क्लासीन. एक भुरग्याक विचारता, सो तुजें नांव कितें? म्हजें नांव विशाल शांतराम मडकेकार म्हणपा लागलो. हां, मडकेकार? हें फर्स्ट टायम आयकल्लें रे हांवें सरनेम मडकेकार म्हणलें कितें. तर बरें आसा म्हणपाक. सो डॅडी कितें करता रे म्हणपाक लागलो. डॅडी म्हाजो रायटर म्हणपा लागलो. रायटर हां, बरें हें बरयता आसतलो म्हटलें. ओके म्हणलें. अशें कितें बरयलें रे तिणी काय म्हणपाक लागलो. ना, तो म्हाका खबर ना, अशें कितें बरयता म्हणलो. रातचें बरयता ना सकाळचें बरयता म्हणलो. अशें कितें रे तें सांग बरें म्हणपाक लागलो. मडको म्हणपा लागलो. मडको. दुसरो, तुजें नांव कितें रे बाबू म्हणलें. म्हजें नांव म्हाका भंय दिसता सांगपाकूच. सांग रे तूं, सांग म्हणपा लागलो. म्हजें नांव न्ही विशाल बाडेकार म्हणपा लागलो. बाडेकार? हें बी फर्स्ट टायम आयकलें म्हणपा लागलो. बाडेकार? तुजो डॅडी कितें करता रे म्हणपा लागलो. म्हाजो डॅडी बाडी मारता म्हणपा लागलो फोंड्या बस स्टँडार. हां, म्हणून बाडेकार. एक्चुली फर्स्ट भुरगो येयलो न्हू, तेजें सरनेम आशिल्लें मडकयकार, तेणी मडकेकार केलें तें. सो ओके म्हणलें. ओके, जशें ऑलमोस्ट सगळ्यात पार्टिसिपंट्सांक सांगलां तशें यू हॅव टू वर्क व्हेरी हार्ड ऑन युअर स्क्रिप्ट. जेन्ना अशा जाग्याचेर तुमी परफॉर्म करपाक येता पयलीं यू कांट मेक मिस्टेक ऑफ फॉरगेटींग युअर स्क्रिप्ट. जसो सरान चान्स दिलो म्हणून तसो एवरी टायम चान्स मेळटलो म्हणून नासता. Performances, सगळें, everything is fine, but what you wear is also very important. आता तुज्या सारको तुवें घातला जो शर्ट घातला, when it comes on the TV and जेन्ना तुका पळयता न्ही, तुजो शर्टूच चड दिसतलो तुज्या तोंडा पेक्षा. बिकॉज तो झिरझिरतलो, परफॉर्मन्साचेर इफेक्ट जातलो, म्हणजे लोक तितले इंट्रस्ट घेवन पळयना मागीर. हां, ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. म्हजें नांव प्रितेश. हांव काणकोणच्यान आयला. LLB करता. म्हाजो आवडटो कलर म्हणल्यार काळो. म्हाजो कलर काळो. दोळे धाप काळो कलर. रातचें मळबान पळय काळो. लोकांची मनां काळी. गोंयचें पॉलिटिक्स काळें. आतां तुमी म्हणटले गोंयच्या पॉलिटिक्साचेर उलयता जाल्यार हो मुखार कित्याक वचना. फाटल्या दिसांनी एक ट्रेंड चलतालो. बालवाडीन कशें करताले आमी, बाई एणें अशें केलें, एणी मारलो म्हाका. पळय हेका पळय. गोंयचे पॉलिटिक्साची जात्रा खंय आसूं न्ही, खाज्या मांड लागतालो फातोड्याक. नांव कोणाचें? विजयाचें. विजय खाजें एकदम ताजें. फॉर्मेलिन फ्री. हाजें कार्ड ताका दी, ताजें कार्ड हाका दी. आतां म्हाजो ल्हानपणाचो छंद म्हणजे एक स्वप्नशें पॉलिटिक्सांत एंटर जावपाचें. पॉलिटिक्सांत एंटर जावपाचें, बारीकसो मंत्री जावपाचो, PWD मिनिस्ट्री मेळोवपाची, 2-3 प्रोजेक्ट करपाचे, 4-5% बॉल्सान घालपाचें. हें म्हजें स्वप्न. पूण तें कांय कारणां लागून कंप्लीट जावना. आतां तुमी म्हणटले बारीक सारीक मंत्रीपद कित्याक, मुख्यमंत्रीपद कित्याक न्ही. मुख्यमंत्री पदाक RSS बॅकग्रावंड लागता. म्हाजो NSS बॅकग्रावंड. म्हाजे कडेन हेंय ना आनी बॅकग्रावंडूय ना. सो हो जालो म्हाजो व्यू पॉलिटिक्साचेर. आतां मोदीचो व्यू कसो आसा गोवन पॉलिटिक्साचेर तो आमी पळोवया. मित्रों, मारा भाई और बहनों, न मैं आया हूँ न मुझे लाया गया है, मुझे तो प्रूडेंट ने बुलाया है. भाइयों बहनों,
पिछले दिनों गोवा में एक ट्रेन चल म्हाका दिसता सगळे मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपंट मोदीची मिमिक्री करता आणि आता इलेक्शना म्हाका दिसता तुमचेर तरी एक्शन घेतलें नाल्यार प्रुडंटाचेर तरी एक्शन घेतलें इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्टा खातीर इट इज लायक गिवींग मोर मायलेज टू मोदी जो ह्युमर सुद्दां येतालो जे तूं परफॉर्म करतालो पळय एक इनोसंटली तो जातालो आय वॉज एक्सपेक्टींग समथींग मोर आतां बरें कितें तरी जातलें अशें दिसतालें सेकंडली युअर लूक युअर फिजिक्स इट सुट्स फॉर अ लायक एक स्टँडअप कॉमेडी तूं करता ताच्या खातीर एक जो विज्युअल अपियरन्स जो जाय पळय न्ही तो येतालो बट जशें सरान मेन्शन केलें तशें तूं मार खाली तुज्या स्क्रिप्टाक स्क्रिप्ट आनी वेन यू गॉट इन टू दीस मोदी फॅक्टर मागीर ते थ्रू आउट ते मोदी 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 मागीर इट वॉज गेटिंग बोरींग सो just think on these things. Next time you can do very well. Thank you, sir. All the best. म्हाका दिसता कॉम्पिटिशन सद्याक टफ आसा आनीक टफ जावपाचें आसा कारण खूब बरे आर्टिस्ट आमच्या मुखार येता आनी आतां सद्याक कंटेस्टंट नंबर 16 आमच्या बरोबर आसा समीर शेख बाब. समीर वेलकम टू द शो. थँक यू वेरी मच. ओके समीर कितें दिसता भंय दिसता सद्याक रोखडोच परफॉर्म करपाचो आसा नर्वसनेस आसा कितें आसा? थोडी नर्वस आसा आनी एक्सायटेडूय आसा हांव कित्याक ऑडिशन्स खूब दीस जाले दिल्ले ना आनी अशे एक्चुली कॉमेडी शोज खूब कमी जातात कॉमेडी शोज जातात पूण कॉम्पिटिशन्स खूब कमी जातात सो आय एम हायली एक्सायटेड. गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है मुबारक हो आप सभी को ये कॉमेडी स्टार का शो समीर ने तहे दिल से ये पैगाम भेजा है. कह सकते हैं कि अगर हिंदुस्तान की बातें की जाए देशभक्ति की बातें की जाए तो कहीं ना कहीं न दौलत पे नाज करते हैं न शोहरत पे नाज करते हैं न दौलत पे नाज करते हैं न शोहरत पे नाज करते हैं परवरदिगार ने सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया है इसलिए हम हिंदुस्तानी होने पर नाज करते हैं. एक और शुक्रिया. ईमान पढ़े जाते हैं इंसान पढ़े जाते हैं हिंदुस्तान वो महान देश है जहाँ पर गीता बाइबल और कुरान पढ़े जाते हैं. यहाँ पर भी चाहो तो ताली बजा सकते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा. अब एक और शेर. दख्त चिलमन हुस्न का यूँ मोहब्बत के साथ फुरकत से शर्माना. यहाँ पर भी एक कैमरा है मैंने देखा ही नहीं था. दख्त चिलमन हुस्न का यूँ मोहब्बत के साथ फुरकत से शर्माना. कैमरा वाले भाई साहब अगर पहली लाइन समझ में आए तो थोड़ा मुझे भी समझाना. समीर माचे इधर आओ. माचे इधर आओ क्या हो गया. अरे इधर आओ मेरे को लेने का है इधर आओ. म्हणजे क्या हुआ किस झाले क्या हुआ. तुमको कोकणी कळता नहीं है तुम कोकणी को लेने का. ये गोवा है तुम किधर से आए. कोल्हापुर से. बाबा मैं गोवा से ही मैं गोवा से. तुम अभी कोकणी में नहीं बोलेगा मैं तुम्हारा कोड्डी फोड़ेगा. तुम हिंदी बोलेता है मेरा तकले बोल्यान होता है मेरे को कळता नहीं है तुमको कड़ा है ना. इस तरह की बातें होती हैं. एक बॉडी बिल्डर के हाथ कुछ इस तरह से होते हैं अशें दिसता हांगा लाकूड लायलें का दिसता चलप अशें. आयज काल चेडवां बॉडी बिल्डींग खूब करपा लागल्यात कित्याक हांगसरली 2 हाडां दिसपा जाय. 0 फिगर हाडलो करिना कपुरान विद्या बालनान 0 बरो व्हडलो केलो डर्टी पिक्चरान. अशी गजाल जातात. तर चेडवांची मूड कितें आसता जेन्ना ती एंट्री करतात. हिंदी और कोंकणी का मिश्रण बताना चाहूँगा इस मरतबा. जैसे ही लड़की एंट्री करेगी जिम में तो उसमें इंग्लिश में बात करेंगे तो लड़कियों को अच्छा लगता है. जैसे कि हाय हेलो हाउ आर यू ये बातें अच्छी लगती हैं. लड़की जिम में एंट्री करेगी जिम अटेंडेंट टॉवेल देगा और इंग्लिश में मैडम प्लीज़ गो टू कॉर्नर एंड लिटिल वार्म अप या करके लड़की चली भी जाएगी. जैसे अगर हिंदी में बोलेंगे तो कैसा लगेगा. मैडम थोड़ा कोने में जाके गरम होके आ जाओ. कोकणीन सांगत जाल्यार पाडो पडपाचें मातशें कॉन्शियस वचून गरम जावन यो गो टेन्शन वाडटा. आतां जैसे एक डंबेल असो घेतलो दुसरो डंबेल असो घेतलो रोकडे बॉडी जालची दिसता तांकां. एक डंबेल असो सो जिम अटेंडेंट आनी मातसो जात नहीं जाएगा नहीं इतना ही बस. एक 2 डंबेल असो कन्ना फुडें बॉडी जालची दिसता रोकडे हारशा मुखार वचोन. डंबेल असो केल्यार बॉडी हांगच्यान कशी भायर सरती कांयच कळना. अशी गजाल जाता. थँक्यू वेरी मच.
समीर यार मतलब हिंदी में और कोंकणी मिक्स लैंग्वेज का कोई बैरियर था ही नहीं, तो कोई टेंशन मत लो और चढ़ टेंशन नहीं घेवने का रे गळे जितना कळता है उतना मैं बोलेगा. वो समजते रे, वो सगळे उनको कळता है तो आणि कळून घेतले सगळे कळे सांभाळून लेंगे Alright, और ये वो करेंगे असं होते नका. सो समीर एप्लॉजा वरसरूच तुका कळ आसतलें की तुजो परफॉर्मन्स हांगा आवडलेलो आसा आनी Thank you. बरे खळखळून आसल्या हांगा सगळे जाण. Thank you, thank you. सो हांव सगळ्यान पयलीं स्वप्नील सरा कडेन मागता की ह्या परफॉर्मन्साचेर तेंचो रिव्यू तेंच्यांनी दिवचो. समीर जी, आपका परफॉर्मेंस खूब बरे जाले. थैंक यू. शुरुआत में मुझे लगा था कि आप सिर्फ शेरो शायरी करीत करीत तेत करतलो का म्हणून, लेकिन बाद में आपका ह्यूमर शुरू हुआ और हमको आयकता भरपूर अच्छा लगा. वेरी नाइस. इट वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने. योर टाइमिंग वॉज टू गुड. योर वॉइस डिलीवरी वॉज टू गुड एंड एंटायरली इट्स लाइक आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ Thank दिस audition. Thank you. All the best. Thank you. Looking forward to see you in the finals. Thank you. ग्रेट या राजेश सर. समीर जी, सर. पहले तो आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है बहुत बहुत शुक्रिया सर. और आपका अंदाज पेश करना जी सर. और ऑडियंस को भी शामिल कर लेना आपके परफॉर्मेंस में, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है. और कलाकार की एक कॉन्फिडेंस पता चलती है उसमें. जी एक्चुअली अभी सीख रहा हूँ सर अभी. नहीं, बहुत बहुत अच्छा है. अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा आपको सब कुछ दिया है. शुक्रिया. अभी जैसे स्वप्निल ने बोला जी. कि परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है. सो लेकिन अगर डेफिनेटली यू विल बी इन द फाइनल्स लुक्स लाइक, तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि आपकी और अच्छी अदाकारी कि आप वही पैटर्न में न रह के, कभी कभी क्या है कलाकार अपने ही अंदाज में या अपने कला में अपना अटक जाता है. सो वैसा न हो के कुछ अलग अंदाज फाइनल्स होगा, सो थोड़ा खुल के जम के कुछ हो जाए कोशिश करूँगा सर. तो बहुत बढ़िया रहेगा. कोशिश करूँगा सर. आणि हांगा येयल्या बद्दल बरें दिसलें. आं तूं बरो परफॉर्म करतलो फुडें जावन, त्या खातीर आमी रावता. थँक्यू सर. थँक्यू. देव बरें करूं. कळ्ळें मरे तुका, समजने वाले को इशारा काफी है. पण मदीं मदीं मरे तूं गुलजार कसो जातालो म्हणजे म्हाका कळत नासलो मदीं ती शायरी. बट नो प्रॉब्लेम. फायनली म्हणजे आतां पळया रिजल्ट कितें येता तो. म्हाका तरी तुका फायनली पळोवपाची इच्छा आसा, कित्याक आय रियली लायक दिस परफॉर्मन्स. सो समीर जी, कैसा लगा परफॉर्म करके? जी बहुत अच्छा लगा. हाँ वैसे कम लोग हैं लेकिन फिर भी मैंने कम एनर्जी रखी. मैंने बताया उनको कि मैं कम एनर्जी के साथ जो है परफॉर्म करूँगा. और लाफ्टर थोड़ा आया फिर भी. क्या अलग बात थी या फिर नई बात? ये स्पेशलिटी ये थी कि जो अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके चेहरों पर मुस्कान है. ये बात की खुशी है, क्योंकि अगर समझ लीजिए सीरियसली ऐसे बैठेंगे तो हंसाने वाला डर जाता है. तो वो उनका चेहरा जो है बिल्कुल भी हंसमुख था, इसीलिए आसानी से जो है मेरे परफॉर्मेंसेस को मैं आगे बढ़ा सका. एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक. देखते हैं क्या होता है जजेस का रिजल्ट. थैंक यू. जरूर थैंक यू.
for your new experience at Goa Raji. New bike आज ही. नमस्कार, हांव प्रदीप शेट एंटीक मार्दोलान तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता. जेवणाच्या दुनियेंत तुमकां हांव वेगळो अनुभव दिता. एंटीक मार्दोळ तुमचे आमचे सगळ्यांचे आवडटे एंटीक मार्दोळ. वेर्णेच्या एंटीक मार्दोळांतली मार्दोळ थाळी नुस्तें जेवात आनी शीत तोंडाक लायत. स्वादिष्ट, रुचकर आनी घरच्या जेवणाची याद करून दिवपी मार्दोळ थाळी. सैमीक स्वाद आस्वादाचो वेगळो अनुभव घेवपा खातीर मार्दोळ थाळयेची चव घेवचीच पडटली. गोंयच्या जेवणा बरोबर भारतीय, चायनीज आनी पुर्तुगेज जेवणाची रूच घेयात. वेर्णेचे एंटीक मार्दोळ. लास्ट 2 परफॉर्मर्स उरल्या. सो तेच्या पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की तुमी पळयतात गोवा राजी प्रुडंट कॉमेडी स्टार 2019 आनी गोवा राजी इज आवर टायटल स्पॉन्सर. नोवें हांगासर तेंचो शोरूम आसा. वल्लभ कुंकळकार इज द प्रोप्रायटर ऑफ गोवा राजी आनी वी हॅव फर्स्ट प्रायज स्पॉन्सर्ड फॉर दीस इव्हेंट बाय एंटीक मार्दोळ प्रदीप शेट, and the second prize is sponsored by Goa Forward Party, and the third prize is sponsored by Ved Farm Saleli Sattari. आणि आमचे वेन्यू पार्टनर आसा सूर्य किरण हेरिटेज हॉटेल कांपाल, आनी आमचे फूड एंड बेवरेज पार्टनर आसा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट एट पोंडा अँड पॅनजीम. प्रोप्रायटर रतीश नायक हांचे पॅन अरोमा पोंडा आनी पणजी. सो ह्या सगळ्यांची नांवां घेवप खूब इम्पॉर्टंट, कित्याक आतां मेरेन तेंच्यांनी आमकां जो हातभार लायला, जो आमकां तेंच्यांनी बॅकअप दिला, जो सपोर्ट दिला, त्या सपोर्टाचेरूच हे सगळे घडटा आनी फुडें सरता. आनी हे आयज न्यू टॅलंट जो तुमच्या मुखार येता तांकांय एक वाव दिवपा फाटल्यान तेंचोय तितलोच हात आसा जितलो प्रुडंटाचो आसा. Okay, contestant number 17 right now with me for Prudent Comedy Star and विपुल कुडाळकर आमच्या बरोबर आसा. विपुल, वेलकम टू द शो. थँक्यू. म्हाका खूबदां तुका हांवें पळयलां स्टेजीचेर परफॉर्म करतना आसतना. सो आयज ह्या माचयेर परफॉर्म करता, ऑडिशन रावंड आसा, कितें दिसता? भंय आसा? कितें आसा? भंय मातसा बारीकसो, कारण जितले जाल्या शोज अशे स्टेज शो तितून कॅमेरा अशें आसना, हांगा कॅमेरा बी लागीं लागीं आहा आनी मातशें भंयेक आसा मनान. पळोवया, आतां हालींच फाटीं शिगमो काबार जाला, प्रिपरेशन मातशी हाल्ल्या, शिगमो करून डायरेक्ट येयला. पळोवया कशें कितें जाता तें. स्टँडअप कॉमेडी म्हणटा आसतना तुज्या लायफान प्रोफेशनली आतां सद्या कितें करता? आय एम डन विथ माय BA ग्रॅज्युएशन. ओके. आनी कॉमेडी एक्टिंगान सद्या आसाच हय, अशेंच आयज ऑडिशनां येयला. पळोवया, मिशी जर लायक जाल्यो जाल्यार सिलेक्ट बी जाल्यार जालो. पळोवया कशें. मिशे वयल्यान कितें कॉमेडी एक्ट्स बीन आसा मिशे वयल्यान? ना, मिशे वयल्यान ना, लायफा बद्दल. लायफ इज comedy. फूल ऑफ कॉमेडी. सो फुडले 3 मिनटां भितर वचपाचो आसा, परफॉर्म करपाचो आसा. बेस्ट ऑफ लक अँड टॉप 10 येवपाक जाय. येवया. थँक्यू. 3 मिनटां मातसो मायज जातलो, 5-6 मिनटां जाय तेका. तशें तांकां सेट करता मरे भितर. बेस्ट ऑफ लक. जोक. थँक्यू. बेस्ट ऑफ लक. आनी अरे हो सारको मिश्यांनी सिंगम सो बीन दिसता. कॉमेडींतलो सिंगम. बाबा तुजें नांव कितें? विपुल कुडाळकर. विपुल कुडाळकर. आनी तूं खंयच्यान येयला? सावड्डे. ओ सावड्डे. आनी तूं करता कितें, लायक यू आर स्टडींग ऑर वॉट? BA ग्रॅज्युएट आनी सद्या जोडपा लागला म्हणजे बेकार. जोडपाचें सोडून दी रे, बाकी सगळें बरें मरे. जाल्यार बेस्ट. ओके, चल, ऑल द बेस्ट. तुजो परफॉर्मन्स स्टार्ट कर. ऑल द बेस्ट. हांवें बापाय कडेन म्हाजी मागली सायकल. डॅडी म्हाका सायकल जाय. डॅडी म्हणून पावलो पास जा. आनी हांव कसो कसो करून पास जालो 5वे, कारण इंग्लीश स्कूल. हांव 6वे पावलो आनी हांवें डॅडी कडेन परत मागलें, डॅडी सायकल. डॅडी म्हणून पावलो पास जा. आनी म्हाका खबर ना खंयच्यान, पूण डॅडीन ही थियरी यूज केली की महाभारतान यूज जाल्ली आसता ही थियरी की तूं आयज यो, तूं फाल्यां आपूण तुका फाल्यां सांगता. सो तो कोण तो येता फाल्यां, मागीर तो ताका परत म्हणटा तूं फाल्यां. डॅडीन ही थियरी म्हाज्या लायफान यूज केली. सो अशें करता करता हांव 8वे पावलो आनी आजून सायकल मेळना. म्हाका खबर आहा की कितें माग तूं मेळपाना, पास जा ना जा. सो हांव 10वे पावलो. 10वे कशें कशें पास करून 11वे पावलो आनी तेन्ना आयली म्हणटी बायक KTM. सगळे भुरगे त्या बायकी फाटल्यान क्रेजी सामके. आनी म्हाकाय तीच बायक जाय आसलेली. सो हांवें डॅडी कडेन म्हणलें, डॅडी म्हाका बायक जाय. डॅडी म्हणून पावलो पास जा. आतां मागे मॅच्युरिटी इतली वाडली, म्हाका खबर आहा पास जाल्यार बायक मेळपाची ना. पूण हांव करतो कितें, हांवें डिसायड केलें. हांव फेल जालो. मागीर म्हाका दोनूय मेळ्ळे, बायक आनी चपलां मार. थँक्यू. तुजे कडेन थोड्या गोश्टी आसा वीच कॅन मेक ह्युमर आउट ऑफ इट.
थोडे आसा तुजे कडेन सब्जेक्ट बट ते कशा पद्दतीन सांगप दॅट यूल हॅव टू लर्न येस सर. कोणा कडेन तरी Prudent Comedy Star 2019, right? Correct? Not Prudent Storytelling Star 2019. Yours was basically a storytelling. This platform is not for that. Yes, sir. So whoever is coming to this platform, please work your script well, work your performance well. विपुल बाब कशे जाले? भितर वयतकीर सामको नर्वस जालो हांव. ओके जस्ट हांवें पयलीं सांगलेलें आनी जेन्ना टॅलिकास्ट जातलो तेन्ना तुमकां कळटलें सगळ्यांक की कशें जालें तें. हांव काय आतां बडाई दिवपाना आनी कांय दिवपाना पूण तुमकां कळटलें सगळ्यांक कशें जालें तें. घाम सुटलो पळय. एक्सपेक्ट केलें तेचे नाशिल्लें इतलें भंय दिसलो आसतलो जावं ते. येस तेच आय वॉज नॉट प्रिपेअर्ड फॉर इट. सारको पूर्ण प्रिपेर पूण मजा येयली प्रिपेर. येस एक एक्सपिरियन्स मेळ्ळो कशें कितें आसता तें सगळें. सो आमचो आयच्या ह्या ऑडिशन्साचो लास्ट पार्टिसिपंट सोहन सावड्डेकर तुमच्या मुखार. येस सोहन बाब प्लीज कम इन. आतां तुमी पळयलो आसतलो कसो चौकीदार हो ट्रेंड कसो फेमस जाल्लो गोंयांत. इंडियन एक्चुली सगळे सारके चौकीदार. कोणाक पयलीं अशी एक उमेदूय येनाशिल्ली डॉक्टर किंवा आतां शेटकार सराचेच पळय तुमी डायरेक्टर स्वप्नील शेटकार अशें लायना, राजेश पेडणेकर डायरेक्टर किंवा क्रिकेटर लायना, पूण चौकीदार लावपाक उमेद. अशें डॉक्टर बी लायना पूण चौकीदार लावपाक उमेद सारकी. कळना म्हणजे ती मागीर ब्लायंडली फॉलो करची पडटा आनी बऱ्याक पडटा परेश बाब की हांव तुवें आतां सोहन सावडेकर म्हणजे म्हाका रिस्पेद कमी पळय. चौकीदार सोहन सावडेकर म्हूण कशें दिसतलें पळय. ताणें सुद्दां सिरियसली घेवपाक स्टार्ट केलो म्हाका. चौकीदार म्हणल्यार हय पयर जामावले गेलो गुलालाक ती रातचो मागीर नाटक बिटक पयलें ती कॉमेडी नाटकां आसता रातचो आयलो आनी मातशें कितें जाता गुलाल म्हणटा इल्लेशें रातचें मागीर वाटेर ते जामोलकार इल्लेशें दिता ते घेवन आयलो ते आनी कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता मातशें लायता पिल्लूक ती तोंडाक ती आनी रिस्क आशिल्ली. आतां मागीर पडलो त्रासान कितें घडो 2000 गेले ते गेले भितर परत पुलीस म्हणपालो केलो खंय गेलो मातसो जामावले गेलो कोड ऑफ कंडक्ट खबरच ना. नांव कितें तुजें चाप घालून तांबा खंयच्या तरी पावलो फाटल्यान पावता म्हणटा न्ही तसो पावलो बोलो. हांवें म्हणलें चौकीदार सोहन सावडेकार कांय म्हणूं ना मरे मेल्ल्यान चल म्हणपालो. गेलो घरा सुटलो तेन्नाचें कळ्ळें ही सिरियस ना. पूण कोणें चौकीदार लावप रे. आतां म्हाजो एक कदो ना चौकीदार लायलो ताणें नांव घेना कित्याक मागीर फाल्यां घरा कडेन टेंशन नाका. चौकीदार लायला अरे लोकांगेर चोर आयले सोड घरान चोर आयले हो उठचो ना पूण नांव चौकीदार. गोंयान सामकें सिरियसली घेतलां चौकीदार म्हणटा तें. कोणें पळय आमचे सामके बीजेपीचे कार्यकर्त्या किंवा तांचे व्हडल्यो व्हडल्यो कमिटी CM सुद्दां सामकें सिरियसली चौकीदार. चौकीदाराचें काम रातचेंच जावंक जाय कितें म्हणटा ती रातची धाबाच कर आनी तातूंत भितर धाड घालून घालून कोणाचेर रे. सगळ्यान व्हडलो पॉलिटिशियन म्हणटालो एक्चुली तो हुशारच हा पॉलिटिशियन. बोटमा म्हणटा तो सादो न्ही तो भयंकर हुशार. ताणें आपल्या सपोर्टरांक दिपकाक बी सगळ्यांक सांगिल्लें अशें आपल्या तोंडार चौकीदार म्हणजे दाड लोकांनी कितें आयकलें सर असो करून उलयता दाड बी किडेले आसतली. धाड म्हळ्यार दाडीचेर गेले एक्चुली ती धाड घालपा आशिल्लें. मागीर जेन्ना 2 जाण आमदार व्हेले आनी शपथी जाली तेन्ना कळ्ळें ही धाड कसली ती धाड घाली चौकीदार म्हणून. ताजी धाड घाली ती बरी आसा. ताजी धाड काडटकच टेंशन कोणाचेर विजयाचेर. तेय 3 हेय 3 आशिल्ले हाजे 2 वेले हाजी परिस्थिती ताका खबर आहा पूण तो आयकुपा मनीस न्ही तो म्हणटा बिंदास. Sohan, everything is nice, your style, performance is good. Fakt script. Only what you have to work is only proper homework of script. Yes. Totally agree, sir. Totally. All the best. All the best. Thank you. स्वप्नील सर. या आय ऑल्सो टोटली अग्री विथ सर. आणि तुकाय खबर आसा की यू हॅव दॅट कॅपेसिटी ऑफ फेसिंग द ऑडियन्स स्टँडींग इन फ्रंट ऑफ पीपल. नेक्स्ट टायम वेन यू आर परफॉर्मिंग जस्ट कीप दीस थिंग्स इन मायंड. ओके रायट नाव जो फायनल कंटेस्टंट आशिल्लो तो आत्तां भायर आयला. मजा आयली परफॉर्म करपाक. सामकी मजा आयली परफॉर्म करपाक. स्टार्ट बरो जाल्लो मागीर मातसो सकयल देंवलो असो जजीसान सांगलें बट देव सेड लायक देर स्कोप मुखार कितें करपाक जाता अशें. बरें